Happy birthday! आज उपसभापती असा डेफिनेटली ताका मोठे पद मेळपाक जाय माझी इच्छा आसा आणि डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें थोडीशी वाट जी आसा ती मायकलाक पळोवपाक जाय थोडोसो आमी ताका म्हणटा पेशन्स जी आसा आनी ऑफकोर्स पहिले पेशन्स दवरल्या खातीर सब्र का फल मीठा होता है त्या पद्धतीत डेफिनेटली आम्ही मायकला खातीर कारण ऑलवेज मायकलान बरो रोल जो आसा सुदोरीत प्ले केला आमी ना म्हणना. One of the unique people, and I'm sure your ambition in life and your destination where you want to reach will be achieved. Just have faith in God and have faith in our achievements. सगळ्या एकवटान दवरपी असो विडो आमचो सगळ्या कसल्या विशयाचेर उलोवपी बेधडक उलोवपी फाटी फुटलेलो आसतना आनी खरेंच बरो विचाराचो आमकां आपल्या सगळ्याच्या वतीनी म्हज्या सगळ्या कलिगाच्या वतीनी तुमी सगळ्यांच्या वतीनी हांव तांकां वाडदिवसाच्यो पोरी दिता. फाटीं प्लेयर्सां ज्या प्लेयर लोकां पासत कितें केलां पर्सनशी पासत कितें केलां तें काम करीत राव देवान तुका फळाक दिवची देवान तुगे घरां बरें काडचो. पूण बीजेपी ओपोज करताले तेन्ना मायकल वचपाक चड लागीं ना म्हाका तरी तो चड लागीं आनी मायकलाक तशी एक करेज आहा लोकांचे इश्यूज घेवपाक आनी लोकांचो पल्स कितें आहा तो कळपाक. जेन्ना मायनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपीक आज पसून आयला तेन्ना मायकल बीजेपींतल्यान जिल्हा परिशदान आयिल्लो आनी तसो काम करून वयर सरलो आनी वयर सरून आमी तो आमचे बरोबर आहा आनी आमी हांगा दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा हांव उपमुख्यमंत्री आहा सगळ्या आमचे सगळ्यांचे अच्छे दीन येवन गेले. आतां मायकलाचे बी अच्छे दीन येवपाक जाय आनी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की तुमी म्हाजो स्ट्रेंथ यू आर माय स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ युअर स्ट्रेंथ आय एम वर्किंग एवरी डे. I look forward that this strength of yours continue. And one assurance I want to give to the people of Goa that I will work for you till my last breath. म्हणजे आम्ही असोसोर या संवसारान I will work for the people of Goa. मायकल म्हणटा अपेक्षा आसाच घोषणेची वाट पळयता. So I am expecting lot of things. So it is with the chief minister to give me, and I am positively waiting that he will give me. Okay. Like minister for that is being discussed so far. He has to announce it. It is his decision, his prerogative to decide on it. So induction in the in his team already discussed. Not discussed. It is his decision finally. I think every MLA discusses with him that he wants to become a minister, but finally it is his decision. No, I never ask. I think it is time that they should give it to me.